दीस बुधवार जुनाची 25 तारीख 2025. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 15 वोळ 1 ते 12 आनी वोळ 17 ते 18 पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भिये नाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. अब्रामान जाप दिली, देवा, म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात, आनी दामस्काचो एलियेझर म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय, म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजो सुपूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेस्स परी तुजी संतत जातली. अब्रामान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हे ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर, तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतले तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्रामान विचारलें, सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तूं म्हाका तसो दायजी करतलोय म्हणून म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो मनजती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेका फुडकन दवरलीं. पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात. गीत येवन त्या मासा कुडक्याचेर पडले, पूण अब्रामान तांकां धांवडायलें. दीस धारेर पडटना अब्रामाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस धारेर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक धुवरतें आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टीक पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततेक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105, 1 ते 2, 3 ते 4, 6 ते 7 आनी 8 ते 9. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणा, ताचें नांव हर्सिया. पर्जा मदें ताची विचित्र कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगळीक गाया, सरू ताची महत् कार्यां वर्णया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यां विजमितांचो उगडास काडा. ताणें उसारिल्ले न्याय निर्णय तुमचे मतेंत हाडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवका अब्राहमाची संतत, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाचीं भुरगीं. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें केल्ले बासवणेचो 1000 पिळग्यां पर्यंत, ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लो करार, इजाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तिस्सती. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया.
तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा आसुमी. म्हजे सवें रावता तो यथेश्ट फळ दिता. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळ 15 तावन 20 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशान सत्रायकेया. ते तुमचेशी बोकरांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटा. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखू खुंटूंक मेळनात वा सारंट्यार आंजोरां काडूंकी मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरून उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेन फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं जेजू सत्राय सांगता. फटकिऱ्या प्रवाद्या विशान सत्राय घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूची वागटा. असल्या व्यक्तित्वांत जागृत रावूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. जेजू सांगता, तांची उतरां मात्र न्ही, तांच्यो करण्यो पळया. बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. केवल रुखाक पळोवन फळ पारखियेत. हाचे विशीं अशें चिंतयेत. एक व्यक्ती हांव तुजो इश्ट म्हणटा आनी तुका लागशिलो जाता. निजा की तो बरो इश्ट वा न्ही तें ताच्या उतरांच्या की करण्या वरवीं कळटा. कशें आमी फटकिऱ्या प्रवाद्यांतावन पयस रावचें? तांची शिकवणूक देवाच्या शब्दाक आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेक ताळ पडटा गी. तांच्या करण्यांनी दयाळाई, बोगसाणें, प्रामाणीकपण दिसून येता गी. जाणवाय जुळोवंक मागणें करचें.